प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी पवित्र खुर्साची परब समारंभता आमचे दिवसिजीन केरीत भाशेन. आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जेजून केला तशें भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे देखीन उमेदीन आनी मोगान मिसावांक खांद मारुया. आमचें मिसांव खुर्सान सुरू जाता आनी खुर्सान आमचें मिसांव सोंपता. बावतिजमाक जेन्ना आमी इगोर्जेच्या दारा मुखार भुरग्याक हाडटा तेन्ना त्या भुरग्याच्या कॉपोलार खुर्साची कुरू काडटा. यादनीक आवय बापूय पोदून मोदून आनी भुरग्याक इगोर्जेन भितर काडटा. शेकी आपलें जिवीत जियेल्या उपरांत फोंडान पुल्ल्या उपरांत त्याच फोंडाचेर खुरीस घालता. खुर्सान जिवीत सुरू जाता आनी खुर्सानूच आमचें मिसांव सोंपता. आमचें मिसांव कितें तर? आमचें मिसांव ह्या संवसारांत जियेताना कितें? आमचें एकूच मिसांव त्या जेजूक परगटपाचें. सुमार 150 वर्सां फाटीं आमच्या भारतांत कांय मिशनर येयले जेजूक परगटूंक. आनी नॉर्थ इस्ट रिजन, थंय आसाम, मेघालया, थंय तांणी जेजूक परगटपाचो वावर सुरू केलो. जबरशा लोकांनी आपलें जिवीत बदलूंक ना वो क्रिस्तांव जावंक ना. पूण जायतो प्रयत्न केल्या उपरांत शेकी एक दादलो आपले पत्नी आनी 2 भुरग्यां सांगाता क्रिस्तांव जाता. आनी उपरांत तांचें जिवीत पळोवन त्या गांवचो जायतो लोक क्रिस्तांव जावंक सुरू जाता. हें पळोवन जायतो लोक गांवचो लोक क्रिस्तांव जाला तें पळोवन गांवचो फुडारी रागाबरी जाता, चाळो वता आनी सगळ्या गांवांक एकठांयता आनी सगळ्या गांवां उजीर त्या कुटुंबाक मुखार हाडटा. आनी त्या कुटुंबाक मुखार हाडून तो त्या कुटुंबाक विचारता, सांगता, फर्मोण दिता, तुजो धर्म सोड नाल्यार जिवीत सोड. आनी तेन्ना तो मनीस, ताचें नांव नॉत्सेंग, पवित्र आत्म्याचे कुरपेन भरून असो ताका जबाब दिता, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस. हें म्हणना फुडें तो फुडारी आपल्या सांगात्यांक ताच्या भुरग्यांचेर बाण सोडटा. आनी तीं भुरगीं, 2 भुरगीं वळवळून थंयच मोतात. उपरांत तो ताका परतून विचारता, तुजो धर्म सोड नाजाल्यार जीव सोड. तेन्ना तो ताका परतून असो जबाब दिता, दो नो वन गोज विथ मी स्टील आय वील फॉलो. उपरांत भाले सोडून ताचे बायलेकूय ते मारतात. आनी तेन्ना तो फुडारी परतून निमाणे पाट ताका विचारता, तुजो धर्म सोड नाल्यार जीव सोड. आनी शेकी तो असो जबाब दिता, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहायंड मी, नो टर्निंग बॅक, नो टर्निंग बॅक. हीच ताची उतरां गायनान भायर सरल्या. आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस, दो नन गो विथ मी स्टील आय विल फॉलो, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहायंड मी, नो टर्निंग बॅक, नो टर्निंग बॅक. हें गीत त्या आख्ख्या ट्रायबाचें, गारो ट्रायब म्हणटा त्या ट्रायबाचें गीत जाता. पूण हातून सोंपना. थंय एक मिलागर घडटा. थंय आसलो फुडारी हें पळोवन म्हणटा, हो एक कोणा पासत मेल्यान? जो मनीस आमच्या देशाचो न्हू, तो आनीक पयशिल्ल्या देशांतलो, तो मनीस आमच्या काळाचो न्हू, 2000 वर्सां फाटलो, ताचे पासत ही मेल्या. कितें तरी आसतलें. येस, आय वील ऑल्सो फॉलो जिजस. तोय जेजूचो पाटलाव करूंक लागता आनी ताचे बरोबर आख्खो गांव ताका वाखाणटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तांणी खुर्साक घेवन आपलें मिसांव केलें, जेजूक परगटलो. आमी खुरीस घेवन आमचें जिवीत, आमचें मिसांव जियोंक जाय, फुडें व्हरूंक जाय. पवित्र पुस्तकान आमकां जायतीं उदाहरणां मेळटा खुरीस आनी खुर्साचें म्हत्व, कशे भाशेन खुरीस आमच्या जिवितांत येयला. उत्पत्तीच्या पुस्तकान थंयसान आमी ती शिकवण घेवंक जाता.
ते बागेन झाड आसलें, त्या झाडाक फळ आसलें, त्या लाकडाक वरवीं पातोक भितर सरलें. उपरांत ओरोण्यान लोक गुणगुणलो, सोरोप येवन लोकांक चाबलेत. लोक मरूंक लागलो. तेन्ना मोइजेसान देवाक सांगलेल्या हुकुमा प्रमाणे पितूडचो सोरोप एका लाकडाच्या खांब्यार उबारलो. ताचेर नदर मारून तांकां सगल्यांक जिवीत मेळ्ळें. आनी शेकी खुर्साच्या पलंगार जेजून आमकां आमचें पातोक धुवन एक नवें जिवीत आमकां दिलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्याच खुर्सा वरवीं आयज आमी सगळीं नोवेनान फेस्तांक वता त्या फ्रांसीस शावेरान आपलें मिसांव खुरीस हातीन घेवन फुडें व्हेलें. ताच्या जिविताचें तुवें आयकलां आसतलें उदाहरण, पूण तरी आसतना जेन्ना तो प्रवास करतालो, दर्यांत आसलो, तुफान येवन ताच्या वड्याचेर मारूंक लागलें, तेन्ना खुरीस उदकान उडोवन ताणें दर्या शांत केलो. खुरीस सांडलो ना. जेन्ना दोडेर पावले तेन्ना कुल्लेन तो खुरीस हाडून ताका परतून दिलो. आनी आमी जाणो ती काणी, कुल्लेचे पाठीर खुरीस आसलो. खुरीस आमकां सोडिना, पूण खुरीस घेवन आमी आमचें मिसांव चलोवंक जाय. ह्या भाग्यवंतान आपलें मिसांव खुरीस घेवन केलें. ताची मुर्ती पळयल्यार, चित्र पळयल्यार ताच्या हातान खुरीस आसा. खुर्सा विरेन फ्रांसीस शावेरूय आसूंक जायना. जाल्यार प्रितीच्या भुरगीं भावांनो, खुरीस आमकां कितें शिकयता? आयज आमी खुर्साची परब करता. खुरीस पयले सुवातेर आमकां एकठायता. पातोक तर आमकां देवा कडसून सेपरात करता, पयस वता. जाल्यार त्याच खुर्सा वरवीं जेजू आमचें पातोक धुवन काडून आमकां देवा लागीं हाडटा, देवाक एकठायता. खुरीस आमकां देवाक एकठायता. खुरीस आमकां बोगसणें शिकयता. त्या खुर्साच्या पलंगार जेजून आमचीं पातकां धुवन काडलीं. इतलेंच न्हय, खुर्साच्या पलंगाचेर कोश्टोतलो आसतना पासून जेजून आपणाक मारतेल्यांक बोगसणें दिलें. खुरीस आमकां बोगसणें शिकयता. खुरीस आमकां जोयत शिकयता. जायते जाण म्हणटले जेजू खुर्सार मेलो, काबार जालें, कितें जालें व्हडलें, ही इज फिनिश्ड, इज ओवर. पूण जेजून आमकां शिकयलां, कित्याक जेजूची निमाणी उतरां, इट इज एकम्पलिश्ड, सोंपादलें, म्हणल्यार फिनिश्ड. हीज मिशन वॉज ओवर, कंप्लिटेड. आपलें मिसांव ताणें सुफळ केलें. हें आमकां शिकयता खुरीस. खुर्सान कोण सांडोना, खुर्सान आमकां जोयत मेळटा. हें आमकां खुरीस शिकयता. खुर्सान आमकां जोयत मेळटा. वी विन बाय द क्रॉस. आनी शेकी खुरीस आमकां मोग शिकयता. मोगाचें अर्थ, मिनींग ऑफ लव. लव इज सॅक्रिफायस. हेंच आमकां जेजून खुर्साच्या पलंगाचेर शिकयलें. विदाउट सॅक्रिफायस देर इज नो लव. हें आमकां खुरीस शिकयता. आनी खुरीस खुणां मोगाची. आमी जायते पावटी हार्ट काडटा, हार्ट, काळीज, मोगाची खुणां. हार्ट इज नॉट द सिंबल ऑफ लव. क्रॉस इज द सिंबल ऑफ लव. हें आमकां जेजून शिकयलां. जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो, खुणां खुर्साची आमी वापरता. हुंय आमी क्रिस्तांवां खुरीस वापरता. आनी अदीक करून आमी खुरीस घालता. वी वेअर अ क्रॉस. आनी आमी घालूंकूच जाय. पूण आयचो फॅशन, आमी खुरीस सोडून दुसऱ्यो साबार वस्तू घालतात. कोण एंकर घालता, कोण हॉर्स शू घालता, कोण डायमंड घालता, 21st बर्थडे जाल्यार चावी घालता. पूण खुरीस कितलीं जाणां घालतात? तुमच्याच अर्द्याचेर हात धरून पळयात, कितल्या जाणांनी गळ्यान खुरीस घातला. घालूंक ना जाल्यार फेरयेन वसात आनी खुरीस घेवन घालात. कित्याक जायते फावटी आमकां विचारता पाद्री, तूं फादर ना, खुरीस दिसती पडना. म्हळ्यार पाद्रीनीत खुरीस घालपाचें? दर एका क्रिस्तांवान खुरीस घालूंकूच जाय. एवरी क्रिश्चन शूड वेअर अ क्रॉस. दॅट इज द सिंपल, दॅट इज अ आयडेंटिटी. आनी तो खुरीस घालूंक आमी लजोंक फावना. जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो, खुरीस जेन्ना आमी घालता, कित्याक घालता? खुरीस आमी घालता आमकांच उगडास करूंक खोऱ्या मोगाचो. रिमांड अस ऑफ द ट्रू लव. आनी दुसरें, खुरीस आमी घालता
दिसपट्टी जिवितांत जेन्ना हांव म्हज्या कुर्साक हात लायता तेन्ना उगडास करूंक म्हाकाच म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताचे खुरीस हांवें उबारून व्हरोंक जाय. आय हॅव टू कॅरी माय डेली क्रॉस. दॅट इज द रिमांयडर फॉर ईच वन ऑफ अस. आयज आमी तरणाट्यां पासत मागता. आयची नोवेन तरणाट्यां पासत भेटयलां. आयज आमच्या हांव देवसिच्या तरणाट्यां पासत वावुरतना जायतीं तरणाटीं म्हजे लागीं उलयतात, आपली भावना व्यक्त करतात आनी जायते फावटी अशीं ती उद्गारतात, फादर आमकां कोणूच समजून घेवंक सोदिना, कोण आमकां आयकोंक सोदिना, कोण आमकां आपणायनात. बोलतें जाल्यार आमकां तरणाट्यांक दुखयतात, तापयतात, धांवडायतात. देखून आमी खुरीस सोडूनय संवसाराक वेंग मारतात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूक पासून ताचो खुरीस व्हरून सिरेंच्या सिमावाचो आदार जाय पडलो जाल्यार आमची तरणाटीं अदीक करून आपल्या जिविताचे खुरीस उबारतना आमी तांकां सांगात दिवंक फावना. वी हॅव टू हेल्प इच अदर टू कॅरी आवर क्रॉसीस. जाल्यार आमी आल्तारा वयर खुरीस पळयता. हो खुरीस जाचेर जेजून आपलें बलिदान केलें आनी हो आल्तार जाचेर जेजू दिसपट्टी आपलें बलिदान कोत्ता. एकूच बलिदान, वन एंड द सेम. हेंच बलिदान आमी आमच्या जिवितांत जियेता. ह्याच बलिदाना वरवीं आमची पवित्र सभा जियेता, जगता. जाल्यार ह्याच खुर्सा लागीं आमी मागुया कितें? आमकां कुरपा खुरीस घेवन आमचें दिसपट्टें मिसांव जेजूक परगटपाचें फुडें व्हरूंक. ह्याच खुर्साचे कुरपेन आमच्या तरणाट्यांक अदीक करून उत्तेजन मेळूंक, जिवितांत जेजूक आपणावंक, जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी बागेवन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन उमेदीन आनी मोगान हें मिसांव फुडें व्हरूंक.